नमस्कार. ह्या वेंचणुकेचो पयलो सत्याग्रह आयच्यान आमी सुरू करतात आनी पयल्या सत्याग्रहाचो ऑब्वियस विशय जो आसा तो म्हळ्यार उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय आनी 3 पोटवेंचणुको. कितें आसा परिस्थिती ऑन ग्राउंड कितें आसा आनी राजकीय मळार कितें आहा. 3 संपादक म्हजे बरोबर आसात. हांव रोखडीच तांची वळख करून दिता आनी देन वी वील गो टू द डिस्कशन. पयले आसात गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळीकर, स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर लोकमताचे संपादक राजू नायक, स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हजे बरोबर दैनिक हेराल्डाचे संपादक राजन बाबदेसाय. संजय बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. विशय म्हळ्यार नॉर्थ, सावथ आनी 3 बाय इलेक्शनां. सो वील स्टार्ट विथ नॉर्थ. सो उत्तर गोंयची जेन्ना तुमी परिस्थिती पळयतात, श्रीपाद भाऊची 5वी खेप आनी अजून पर्यंत काँग्रेसीचो उमेदवार थारना. हें चित्र जेन्ना पळयतात तेन्ना एक भाऊ एंटी इनकम्बन्सी आसा काय कितें, आनी दुसरें जर ती आसा जाल्यार ती कॅपिटलायज करपाच्या परिस्थितीत काँग्रेस आसा काय कितें. हय, दोन्ही प्रश्न महत्वाचे. एंटी इनकम्बन्सी आसा काय ना भाऊ उत्तर गोंयान. पयलीं अशें दिसतालें की एंटी इनकम्बन्सी भाऊक मार दितली. कांय दिसा पयलीं दिसतालें, कांय म्हयन्या पयलीं दिसतालें, कारण 4 फावटी जेन्ना खासदार निवडून येता तेन्ना लोकांक एक तर ताचो हळू वाजय येता आनी नॉर्मल राजकारण जाता. पूण म्हाका दिसता की ती एंटी इनकम्बन्सी जशी ही वेंचणूक लागीं पावता न्हय तशी ही म्हाका दिसना. म्हणजे ती कमी जाल्या काय कितें एंटी इनकम्बन्सी श्रीपाद नायकाच्या बाबतीन अशें एक दिसता. ताका कारणय श्रीपाद नायक स्वताच. कारण ताचें व्यक्तिमत्व किंवा ताचो स्वभाव किंवा ताची हेच पद्दतच अशी की लोकां कडेन डील करपाची, उलोवपाची, किंवा की ताणें अशें शत्रू करूं ना. राजकारणान आसून सुद्दां ताणें फाटल्या 4 किंवा म्हणजे सादारणपणे 20-22 वर्सां तो खासदार आसा, मंत्री आसा, पूण ताणें अशें शत्रू करूं ना, राजकारणानूय करूं ना, समाजकारणानूय करूं ना. सो म्हणून म्हाका दिसता की त्याच्या अगेन्स्ट एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर हो लागना. आतां तरी अशें जाता की तोच मनीस परत परत निवडून येता, ताकाच परत परत मत दिवप खंय तरी लोकांक मागीर वाज आयल्या भशेन जाता. तें म्हाका दिसना की खूब अशें जालां म्हणून. हें खंय जावपाचें की जर काँग्रेसीन एक बरो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जर दवरिल्लो किंवा आनी खंयच्या पक्षान एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट दवरिल्लो किंवा खंय तरी अपक्ष किंवा असो कोणी राविल्लो तसो कोण दिसना. इनकम्बन्सी ना काय पर्याय ना. पर्याय ना म्हणून एंटी इनकम्बन्सी जी आशिल्ली ती हळूहळू आपोआपच कमी जाल्या. खुद्द श्रीपाद नायक थंय आसा म्हणून आणि पर्याय ना म्हणून. दोन कारणां. यू एग्री विथ दिस की 4 टर्म जातकीर सुद्दां तुमी श्रीपाद भाऊक हो बेनिफीट ऑफ डावट दितात. प्रमोद, जाला कितें, सद्या इनकम्बन्सी हो जो फॅक्टर आसा, प्रचाराक सुरवात जाल्या शिवाय किंवा प्रचाराक नेट आयल्या शिवाय किंवा आरोप प्रत्यारोप बाकीचे सगळे जे ग्राउंड लेवलाचेर ज्यो गजाली आसा त्यो एकदां अश्यो उफाळून आयल्या शिवाय इनकम्बन्सी आमकां आतां ह्या स्टेजीचेर कळची ना. दुसरी गजाल, उमेदवार कोण. काँग्रेसचो उमेदवार अजुनूय निश्चित जाल्लो ना. समजा जर कोणी नांवां इवन हें जर फायनलायज जाल्ली सुद्दां आसा जाल्यार तें अजून डिक्लेअर करूं ना. सो शत्रू प्रतिस्पर्धी कोण तेंय अजून स्पश्ट जाल्लें ना. पण एक गजाल हांव निश्चित सांगपाक शकता, जे हांव आमचे मित्र संजय ढवळीकर हांणी सांगलां की इनकम्बन्सी ना. इनकम्बन्सी ही अशी कळना. इनकम्बन्सी ही इशूंतल्यान कळटा. फॉर एग्जाम्पल, सादी गजाल, मायनींग इशू. उत्तर गोव्यातलो एक मोठो स्ट्रेच पार्ट हो मायनींग बेल्टांत येता आनी मायनींग बेल्टांतली सद्याची जर परिस्थिती पळयली, ती मागीर पाळी आसूं, उसगांवचो फुडलो जो भाग अप टू सांखळी अप टू डिचोली पर्यंतचो जो पट्टो आसा सगळो अस्वस्थ आसा. सो इनकम्बन्सी ना आमी कशें म्हणटले. इनकम्बन्सी निश्चित आसा. काल हांगा मोर्चा जालो. मोर्चा फक्त तो तसो तोडफोड किंवा तसलो मोर्चा जावना. एक शांत पद्दतीन आपलो एक निशेध व्यक्त करपाचो ताणें प्रयत्न केला. बाकीचे जे इशू आसा, एका उमेदवाराक पळयतकच परत परत एक लोकां मदीं येता. म्हाका दिसता की प्रत्येक वेळार ती गजाल खरी आसता अशें ना. तो उमेदवार कशें काम करता, तो उमेदवार कशें डिलिव्हर करता, ताचेर खुबश्यो गोश्टी अवलंबून आसा. म्हाका दिसता की श्रीपाद नायक हांणी ह्या 6 म्हयन्यांत खूब जोर लायलो आनी ते लोकांच्या लक्षांत येवपा इतलो तो जोर तांणी लायला. म्हणजे उद्घाटनां म्हणा की नवे प्रोजेक्टांची म्हणा की 4.5 वर्सांत श्रीपाद भाऊचे प्रोजेक्ट किंवा श्रीपाद भाऊचे एखादी मोठे योजना ही तशी लोकांच्या मुखार आयिल्ली ना. आयुष्य ह्या खात्याचे मंत्री आसा. घोशणा खूब जाल्या. हॉस्पिटलाची घोशणा जाल्या, बाकीच्या आनी कसल्या केंद्रांची घोशणा जाल्या, पूण त्यो गजाली ग्रावंडाचेर खंयच दिश्टी पडना. ही गजाल तांकां त्रासदायक जावपाक शकता.
म्हजे कोतान सगळे फॅक्टर श्रीपाद नायकाच्या विरोधी वतात. हांव हें मान्य करना की इनकम्बन्सी ना म्हूण. प्रस्थापीत विरोधी प्रचंड इनकम्बन्सी आसा. एक कारण इतली वर्सां तो सत्तेर आहा. दुसरें मोदीचो तसो इफेक्ट गोंयान कितलो जाता म्हाका खबर ना, पूण पर्रीकार सरकारचो इफेक्ट थंय जावपाचो आसा. लोकांक पर्रीकर सरकारचो प्रचंड राग आसा. राग इतल्या खातीर आहा की सरकार अक्षरशः फाटले 8 म्हयने सरकार चलना. देर इज नो डिलिव्हरी. मंत्र्यां बद्दल लोकांक राग आसा. खंयचेच प्रोजेक्ट लोकांक जायनात. लोक मंत्री आनी मुख्यमंत्र्याक मेळूंक शकनात. आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळूंक शकनात. ताका लागून लोकांचे प्रश्न मांडनात. सो लोकां मदीं प्रचंड एक राग, लोकां मदीं एक असंतोश आसा. म्हणजे 2 फॅक्टर. प्रस्थापीत विरोधी आसात कारण 20 वर्सां हो खासदार आसा आनी ह्या खासदारान कांय डिलिव्हरी करपाचे आसतात. तो श्रीपाद नायकाचें अस्तित्व म्हाका 6 म्हयन्यान म्हणटा. म्हाका श्रीपाद नायकाचें अस्तित्व केन्ना जाणवलेंच ना. इनफॅक्ट म्हाका तर अशें कळटा की तो आपले बरोबर केंद्र सरकारांतल्यो योजना सुद्दां हांगा हाडूंक शकना. मायनींग संदर्भान राजेंद्र बाबान उल्लेख केलो. मायनींग संदर्भान प्रायम मिनिस्टरची अपॉयंटमेंट घेवप ताका शक्य जालें ना. प्रायम मिनिस्टरच कितें म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटा ते प्रमाणे आपले सेक्रेटरी आयुश खात्याचो सेक्रेटरी तो सांगता आयकना. मिटिंगे आपयल्या तो मिटिंगेक येना. म्हणटकीर जो कितें एक राजकीय प्रभाव म्हणून फाटले 20 वर्सां आशिल्ल्या गोंयच्या लिडराचो दिसपाक जाय आशिल्लो तो प्रभाव श्रीपाद नायकाचो केन्नाच दिसलो ना. पण हाजो फायदो जर दुसरे पक्षाचो उमेदवारच अजून निश्चित जायना ते घेवपाक शकतले काय कितें? ते तो एक म्हत्वाचो हें आसा की हाका एक बरो तरूण उत्साही उमेदवार काँग्रेसीन दवरचो पडटलो आनी तो दवरप आतां नांव तर येता तें गिरीश चोडणकर. म्हणजे कोण गिरीश हो एक बरो कारण ताजेर कसलेच तरेचें हें ना, कसलेच तरेचो एक ठब्बो लागिल्लो ना. ताका लागून गिरीश इज ए गूड फेस. आतां श्रीपाद विरुद्ध गिरीश कांय लोकांक ते कशे तरेन घेतले म्हाका खबर ना, पूण म्हजे कोतान गिरीश इज गोईंग टू बी द बेस्ट आनी डायनामीक कॅन्डिडेट इन फ्रंट ऑफ श्रीपाद नायक. तर दुसरी गजाल आसा ती दक्षिण गोंयची. दक्षिण गोंया कडेन जेन्ना तुमी पळयतात तेन्ना एक काँग्रेसी भितर खंय तरी एक ओवर कॉन्फिडन्स दिसता की फाटली खेप एक गेलें पण सावथ गोवा हो आपलो बालेकिल्लो आनी सहज तो आतां जिखून येतलो म्हण. ही गजाल इतली सहज रितीन तुमी पळयतात काय कितें? ना सहज रितीन पळोवं शकना. पूण त्याच बरोबर हे बरोबर आसा की काँग्रेसीन फाटली इलेक्शन सुद्दां बऱ्यापैकी ओवर कॉन्फिडन्स तुमच्यान घेतिल्ली. कारण तांकां दिसता की सावथ गोवा ही तांच्या हक्काची जागा. थंय आनी कोण येवं शकना. एकदा का दोनदा रमाकांत आंगले आयिल्लो. अदरवायज ती सदांच ती काँग्रेसीची जागा. फाटल्या फावटी मोदी लाट म्हूण येता आनी भाजपाची सगळी ती बेरजेची राजकारणां तांणी जी केल्ली पर्रीकरान त्या खातीर ती 2014 नरेंद्र सावयकर निवडून आयलो. आजुनूय म्हाका दिसता की एज ऑन नाव काँग्रेसीकच थंय प्लस म्हणजे एडवांटेज आसा. बट ती एडवांटेज आसा ती आशिल्ली एडवांटेज चड कॅपिटलायज कशी करप ह्या दृश्टीन काँग्रेसी कडेन काही धोरणां किंवा म्हाका दिसूना तशे तरेन. आतां ती नांवां डिस्कस करता. फ्रांसीस सार्दीन किंवा प्रतिमा कुतिनो जी नांवां डिस्कस जाता तांच्या उमेदवारी बाबत निश्चित निर्णय जायना आनी ती एज युजल तो निर्णय चड करून जेन्ना लास्ट काही 1-2 दीस उरता उमेदवारी अर्ज भरपाचे तेन्ना तो निर्णय जाता आनी तेन्ना तो तांचो कॅन्डिडेट ठरता. ह्या सगळ्या परिस्थितीन ऑपोजीट पार्टी जी आसता BJP आसूं कोणी तांकां स्कोप मेळटा चड बरो प्रचार करपाक. इन स्पायट ऑफ ऑल दॅट ओवर कॉन्फिडन्स ऑफ काँग्रेस आनी तयारेन कमी आसून सुद्दां म्हाका आज दिसता की ह्या सद्याच्या परिस्थितीन प्लस अदर फॅक्टर्स बाकीचे आसा म्हणजे हे इंडिविज्युअल किंवा काँग्रेस पार्टी लेवलाचेर जाले. त्याच बरोबर जे इश्यूज आसा मायनींग किंवा बाकी सरकारचो परफॉर्मन्स हे सगळे धरत जाल्यार काँग्रेस थंय खूब फुडें आसा अशें म्हाका दिसता आतां सद्याच्या परिस्थितीन. दक्षिणेतलं चित्र दक्षिणेत संजयान जे सांगलां ते म्हाका मान्य आसा पडटा. कारण दक्षिण गोवा हो फक्त एक तर काही एक उदाहरणां सोडलीं जाल्यार काँग्रेसचो कायम बालेकिल्लो. ह्या वेळार खुबशे एंटी इनकम्बन्सी जी काही वेळा नॉर्थांत सुद्दां दिसना ऑल्दो ती आसा ही हांगा सावथाक ती सारकी ओपनली दिश्टी पडटा. ते लोक चड वोकल आसता. हय वोकल आसा. एक म्हणजे मायनींग बेल्ट मोठ्या प्रमाणात आसाच. दुसरी गजाल 66 जातून 8 मतदारसंघ आसा थंय सगळे कडेन प्रचंड नाराजी आसा. तिसरी गोश्ट सर्वसामान्य जो डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा ताचे वयल्यान जो एक लोकांचे एक जनमत तयार करपाचो जो एक प्रयत्न आसा तो काँग्रेसीन करूना. ते बाकीचे ज्यो स्वयंसेवी संघटना आसा किंवा आनी कोण आसा ते कामाक लागल्या. ताचो मोठो फायदो किंवा ताची एडवांटेज ह्या वेळार काँग्रेसीक जाता दिश्टी पडटा. कारण लोक ज्या पद्दतीन उलयता कारण शेवटी लोक उलयता तेच
खुबश्यो गोष्टी तश्योच इलेक्शनाच्या मतपेटींतल्यान त्यो भायर येता अशें आतां अनुभव आसा. साऊथ गोवा फ्रांसीस सार्दिना सारको समजा जर कॅन्डिडेट आसा तर म्हाका दिसता की काँग्रेसीक आनी इजी पडूं येता. हेजें कारण अशें की सार्दीन हे हिंदूय कम्युनिटींत तितलेच पॉप्युलर आसा, म्हणजे तांचें हें आसा, आनी कॅथलीक कम्युनिटीक तांकां विरोध करपाचो खूब मोठें कितें कारण आसा अशें म्हाका दिश्टी पडना. जर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जुळून येता जाल्यार म्हाका दिसता की व्हडलें खूब मोठो हें जावचो ना. पण त्याच बरोबर एक गजाल पण हांव सांगता, संघटनात्मक म्हणजे ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर BJPक सारकें अंडर एस्टिमेट करपाक मेळना. कारण ऑर्गनायजेशनल लेवलाचेर तांचे प्रत्येक मतदारसंघात किंवा प्रत्येक बूथ लेवलाचेर ज्या पद्दतीन काम चालू आसा किंवा नरेंद्र सावयकरान फाटल्या 5 वर्सांत ज्या पद्दतीन काम केलां तें लक्षांत घेवपा सारकें. म्हणजे खूब सिस्टमॅटीक काम सुरू आसा. तांणी प्रत्येक गांवांत प्रत्येक घरां आनी प्रत्येक मतदार अशें एकठांय कडेक काडून तांणी आपलें प्लॅनिंग केलां. सो थंय जर काँग्रेस ओवर कॉन्फिडन्स जाता न्ही जाल्यार तांणी थोडो विचार करपाक जाय की बाबा खंय राजीव बाब तुम्ही मान्य एकूच करता जोड दी की ह्याच बरोबर काही रिपेअर्स त्यांनी भाजपान जी सुरू केल्या नाही ती नॉर्थ गोवान दिसना पण सावथान चड दिसता. फॉर एक्झाम्पल त्यांनी काणकोणाच्यान सुरवात करून तवडकराक हाडलो. तवडकर कॅन्डिडेट आसतना बट तो BJP खातीर काम करतलो हे क्लियर आसा आता. सो तो खूब प्लस जालो. म्हणजे ती कम्युनिटी ही आणि गजाल काणकोण तुका पडटा राजीव बाब मतदारसंघ. की BJPची जी एक संघटनात्मक शक्ती आसा ती हो जो असंतोष आसा सरकारा विरुद्ध तो न्यूट्रलायज करपाक शकतली दक्षिण गोंया भितर. म्हाका दिसना. कारण संघटना तांणी कामाक लायली खूब लेट. जवळ जवळ संघटना कामाक लागले फाटले 1 म्हयने पयलीं सतीश धोंड जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना ताजे पयलीं संघटना तांची अक्षरशः ढेपावन पडल्या. आनी हें पयलेच खेपे अशें जातालें कितें की जेन्ना तांचें सरकार चलतालें गोंयांत सायमल्टेनियसली सदांच काँग्रेसीचें कितें जाता की सरकार चल्लें की तांची संघटना पाड पडटा आनी ती फक्त इलेक्शनाच्या वेळार कार्यरत जाता. BJPचें सरकार चालू आसतना सुद्दां संघटना चालू आसताली. आपल्याच सरकाराचे मोर्चे काडप, आपल्याच सरकाराचे वेगवेगळ्यो बैठकी घेवप, वेगवेगळ्या मुद्द्याचेर लोकां मदीं जागृती करप हें BJPन ऑर्गनायझेशन लेवलाचेर खूब बरें चलयल्लें. पूण तें न्ही फाटल्या आमी एक 7-8 म्हयन्यान पळयलां किंवा हें सरकार येत सावन एका अर्दान पर्रेकारूय सारको नाशिल्लो आनी दुसऱ्या अर्दान सतीश धोंडा सारको हातूंत भितर तरबेज पळय जो मनीस आहा तोय नाशिल्लो. ताका लागून ऑर्गनायझेशन आनी चल्लीच ना. भाजपाच्या कांय मतदारसंघात जाचे लिडर आसात तातूंत तांचे विरोधी ह्या सरकारा भितर मंत्री जाले. सामकें. सो ताका थंय लागून संघटनेचें काम कशें ताका करतले? लागून संघटनेचें कामूय करपी जे पळय कांय लोक आशिल्ले तातूंत भितर कांय आमदारूय आशिल्ले तांचे ते पडले. ताका लागून हें सगळें तांचें काचाबूल जाल्लें आनी तें सद्या संघटना कशें करप संघटनेक वचपाक जायना आनी संघटना फाटल्या 1 म्हयन्यान जागृत तांणी केल्या. पूण संघटना कितली जागृत आसूं न्ही म्हजे कोतान दक्षिण गोंय हें BJPक ह्या वेळार मोठो धक्को दिवपाचो आसा. आनी बारीक धक्को न्ही तो इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी सॉलीड धक्को. आनी तो इतल्या खातीर कारण परत हांव म्हणलें तशें सरकार सारकें चलना. दक्षिण गोंयांनी ग्रामसभा तुमी कितें म्हणटा बेजिकली जे लोकल इश्यूज आसात आनी लोकल सरकाराचो जो एक प्रभाव लोकल आसा, प्लस मोदी सरकाराचो प्रभाव मोदी सरकारान जें कितें केलां न्ही फाटल्या एक 5 वर्सांत ताजो प्रचंड राग गोंयच्या अल्पसंख्यांकांक आसा. आनी ते व्होकल सगळ्यांत चड ते आनी तांची संघटना फाटल्या आतां 5 वर्सां जो पळय कितें आक्रंदन करताले ताजो परिणाम ह्या इलेक्शनाक दिश्टी पडटा. तूं पयलो विशय आतां म्हत्वाचो म्हणल्यार आतां मांद्रे. सो मांद्र्याची जर खिचडी पळयली जाल्यार ती खिचडी ताजी रूच कशी आसतली आनी ती रूच लास्टाक कोणाक बरी लागतली? भारतीय जनता पक्षाक बरी लागतली, भारतीय जनता पक्षांतल्या बंडखोराक बरी लागतली, काय लास्टाक 2 जाणांची झगडे आनी काँग्रेसीची खिचडी अशी परिस्थिती जातली. शेवटी ती रूच लोकशायेक जर बरी लागली न्हय जाल्यार उपयोग त्या सगळ्याचो. बरोबर. आमी आतां कितें जालां की आमचे गोंयचे राजकारणच अशे तरेन एका भलत्याच दिशे कडेन पावलां की खूब अशे व्यक्तिनिश्ठ आनी अशे तरेन आमचें राजकारण जालां. इश्यूज कुशीक उरले, पक्ष कुशीक उरले. आयच्या सुद्दां सरकारान जे कोण आसा ते खंयच्यान आयिल्ले आनी कोण त्या प्रमाण. सो राजकारणातली आणि लोकशाहीची तत्वां ही सगळी कुशीक पडली आणि त्या खातीर आमी आतां हे आमचेर अशी वेळ आयली की ही चर्चा करपाची की ती रूच कोणाक बरी लागतली. ऑफकोर्स जे चित्र आत्तां दिसता मांद्रेचें तातूंत म्हाका दिसता की इट इज गोइंग टू बी सोपटे अगेन्स्ट पार्सेकर इफ ही डिसायड्स टू कॉन्टेस्ट. आतां पर्यंत जो रंग जर पळयत जाल्यार पार्सेकर उमेदवार भितर एक आसतलो. तुमी काँग्रेसीक नंबर 3 दवरता? हय शुअर नक्कीच. हय काँग्रेसीक 3 आणि समजा येदा कदाचित चवथो उमेदवार आनी कोणी MGPचो किंवा आनी कोणाचो आसत जाल्यार तो चवथ्या हेचेर. बट
इट इज सोपटे हो पार्सेकर. आता पार्सेकर इंडिपेंडंट असा आसतलो का MGPचो आसतलो का आनी कोणाचो आसतलो का पार्सेकर आसचो पार्सेकर ना जाल्यार मागीर अजब दिसतलें मांद्र्या अशी हे दिसता. एज ऑन नाव इट इज फायट बिटवीन सोपटे एंड पार्सेकर. तुम्ही एग्री करतात? तुम्ही काँग्रेसीक तिसरी नंबराचेर धुकलतात काय तुम्ही दुसरी नंबरा खातीर पहिली नंबरा खातीर फायट आसा अशें धरतात? ना कितें जालां इलेक्शना खातीर कांय वेळा एक इशू म्हणून आसता. ह्या इशूचेर इलेक्शन फायट जाता. हय हो इशू ह्या वेळार मांद्र्यांत हाणी जे कितें तांच्या भाशेन जर सांगपाचें जाल्यार ताणें बेईमानी केल्या. हें करून निवडून एका पक्षाचेर आयले उपरांत दुसऱ्या पक्षान गेले. हे सोपटेच्या नांवान थंय बोवाळ सुरू आसा. आनी पार्सेकरान तो विशय तापयला कारण पार्सेकराक फाटल्या इलेक्शनाच्या वेळार ताका सहानुभूती लोकांची तशी कांय नाशिल्ली म्हणून तांचो इतल्या मोठ्या हातून पराभव जालो. पण गोंयचे लोक आनी एस्पेशली पेडणे बिडणे ते सायडीचे लोक थोडेशे ते वेगळ्या पद्दतीन ह्या सगळ्या गजाली कडेन पळयता. आनी तांचो असो एक आतां हें जाला की थोडीशी सिंपती ही पार्सेकरा कडेन वचपाक लागल्या की अरे खरें मरे म्हणून. कारण हो निवडून आयिल्लो काँग्रेसीचेर आनी हो थंय BJPन गेला आनी थंय आशिल्ल्या एका मनशाक हाणें थंयच्यान कडेक काडला आनी हो आतां त्या पार्टीचेर इलेक्शन लडयतलो. मुळात ही कल्पना ही पेडणेकारांक खूब रुजतली अशें म्हाका दिसना. कारण जर कॅरेक्टर पळयलो तर तांचो स्वभाव पळयलो सगळ्याचो आतां पर्यंतचें राजकारण पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की सोपटे हो थोडोसो बॅकफुटाचेर रावनूच तुम्ही कितें म्हणटा ही फायट तुम्ही सोपटे पार्सेकार म्हणटा काय तुम्ही काँग्रेसीक रेसी भितर दवरता? ना काँग्रेसीचें कितें जालां काँग्रेसीक तो चेहरो ना. काँग्रेसीत संगीता परब आसा, सचिन परब आसा, बाबी बाक्कर आसा, रमाकांत खलप आसा. हातूंतलो कोण हें जो पर्यंत निश्चित जायना तो पर्यंत प्रेडिक्ट करपाक जायना. खूब कठीण आसा. कारण ते पिक्चरांत आयल्या उपरांतूच आनी हे लोक बाकीचे जे उरतले चौगांतले 3 जाण ते कशे सपोर्ट करता किंवा ते कशे सो ताचे वयल्यान काँग्रेसीचो फोर्स हो ताजे वयल्यान ठरतलो. ठरतलो. तुमकां दिसता की पेडणेकारांक अशी फुडाफुडीची राजकारण मानवची ना आनी जो एक राग लक्ष्मीकांत पार्सेकरा विरुद्ध आशिल्लो ताका मुख्यमंत्री पराभूत जावपाची परिस्थिती आयली ती आज हातूंतल्यान न्यूट्रलायज जातली? आनी म्हजे कोतान न्ही जी लक्ष्मीकांत पार्सेकराचे विरुद्ध जी पळय नाराजी आशिल्ली ती अजुनूय आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आपलो पळय जो एक सपोर्ट बेज पळय जो कितें घेवन आसा तो लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न करता. पूण ज्या अर्थी सोपटे इतले मतांनी जिखून आयला आनी सोपटेन आपल्याले हिशोब आखाडे बांदलेच आसतले तो ते मतदार ताजे कडेन आशिल्लो एकूण सपोर्ट प्लस BJP मान्य करपाक BJP कडेन ना म्हणटरी एक निधी आनी ऑर्गनायजेशन आसा. ताका लागून जो पळय आतां पयर 2 दीस पयलीं पळय जो तांचो पार्टी प्रेसिडेंट विनय तेंडुलकर पळय प्रक्षोभक विधानां करता की तूं दुसरे स्थानार सुद्दां आसतना म्हणून ताजे फाटल्यान कांय अशें सहज अशें ऑर्गनायजेशन तांचे दक्षिणेक चलची ना ते घडये मांद्र्या तांकां एडवांटेज चलूं शकता. कारण तो बेल्ट पळय जो आसा हो सबंद बेल्ट हो बेल्ट स्वता आमचे स्वता सोपटे कडेन ऑर्गनायजेशन आसा त्या अर्थान BJP कामाक लायतले ते. आनीक सोपटेक निमाणे पार्सेकाराचें कितें अजून ठरना हें लक्षांत धर. पार्सेकर आमी एक गृहीत धरून चल्ल्यात की पार्सेकर उबो रावतलो म्हणून. अजुनूय डावट आसा? म्हाका अजुनूय डावट आसा. एक नंबर दुसरो डावट आसा तो MG रावचो ना. तो रावलो जाल्यार अपक्ष. आतां अपक्षाक वोटींग करपाक इतले लोक थंयचे ज्या कारणां खातीर काँग्रेसीचे आतां काँग्रेस लास्ट मिनटाक रावले न्ही. कारण काँग्रेसीच्या हातान थंयचे सगळे जितले कितें गेम आहा ती काँग्रेस आपल्या हातान घेवन बसल्या अशें हांव गृहीत धरतां. पूण ती दुरंगी जर जाता काँग्रेस आनी सोपटे जाल्यार काँग्रेसीक थंय एडवांटेज आसा. कारण जे डिस्ग्रंटल एलिमेंट आसता तिसरो मुद्दा तो शिरोडेचो. सो शिरोड्याचे शिरोड्याक हांव खिचडी म्हणना ताका कितें म्हणप ते कसली पकवान तयार जाला तें म्हाका कळना. कारण थंय अलायन्सांतलेच मनीस एकामेका विरुद्ध उबी रावता. थंय बंडखोरी ना. थंय आमी फुडाफुडीच्या राजकारणा विरुद्ध म्हण दीपक ढवळीकार रावता. काँग्रेसीचो थंय परत अजून पर्यंत कांय ठरना. आनीक जो सुभाष शिरोडकार थंय सामको एडवांटेज BJP म्हण गेल्लो ताजी एडवांटेज हळू हळू ताजें वलय कमी जावपाक लागलां. तुम्ही जेन्ना हाका पळयता तेन्ना शिरोडेचे म्हत्वाचे तुमकां हें कितें दिसता की टिल्ट खंयचे वटेच्यान सद्याक दिसता? टिल्ट असं न्ही पण सोपटे जितलो कम्फर्टेबल अजूनही दिसता न्हय मांद्र्या तितलो कम्फर्टेबल नक्कीच सुभाष ना शिरोड्या.
हे चित्र तरी क्लियर आसा. ताचें मेन मुख्य कारण हांव म्हणटा की दीपक ढवळीकरांची सुरवात केली म्हणजे खूब दिसां पयलीं जेन्ना इलेक्शन जाहीर जावन आशिल्ली तेन्नाच्यान ताणें कितें प्रचाराचो आपलो नाल फोडून ताणें रॅली काडल्यो हे काडले आनी सभा सुरू केल्यो घराघरांनी भोवलो. म्हाका दिसता तो फाटले कांय दीस ताणें सामकें ठाण मांडला थंय शिरोड्या. सो ताचो एक परिणाम मतांनी कितको दिसतलो म्हाका अजुनूय अंदाज येना. पण सुभाष शिरोडकर भितर तेच्या पोटान खंय तरी हल्ला आसतलें इतकें नक्की जालां. पण त्याच बरोबर जी कितें पयलीं कशें दिसतालें की इट इज गोइंग टू बी सुभाष अगेन्स्ट महादेव नायक. म्हणजे महादेव नायक काँग्रेसीन गेलो रोखडोच तो उमेदवार जातलो आनी हेवटेन सुभाष बीजेपीचो उमेदवार. अजून काँग्रेसीचो उमेदवार ठरना, महादेव आसतलो काय ना हेंय खबर ना. दुसरो आनी एक फरक दिसता थंय दीपक स्ट्रॉंग जावपा खातीर कारण दिसता म्हाका की ज्या तरेन पार्सेकराक नाय म्हटल्यार राजेंद्र म्हणटालो तसो की काही प्रमाणात सिंपती आसा आनी तेणें ती तयार केल्या पार्सेकरान. कारण तो मोर श्रूड पॉलिटिशियन अशें म्हाका दिसता. विक्टीम ताणें खूब स्वताक प्रोजेक्ट केलो आनी ती लोकांक पटला की हाचेर अन्याय जाला अशें सगळें आनी आमीच अन्याय केलो आतां ताका न्याय दीपक ढवळीकर आपल्याचे अन्याय जाला अशें चित्र तयार करप ती एक आयरनी आसता. तशें चित्र हो करूंक शकलो ना, कोण महादेव करूंक शकलो ना. कारण महादेवा बद्दलचो राग अजूनही शिरोड्या आसा. सो तो काँग्रेसीचो उमेदवार जायत जाल्यार सुभाष शिरोडकर तो म्हणू शकना. सो ही अशी एक परिस्थिती आसा थंय की त्यातून स्पष्ट काय ना. शिरोड्यात दीपक हो पर्याय म्हणून आपूण फुडें आयला. तो विक्टीम बी काय ना, पर्याय असो की तो म्हणटा की महादेवाक जेन्ना निवडून दिलो तेन्ना महादेवान सारकें कांय केलें ना, महादेव पडलो. सुभाषाक शिरोडकराक निवडून दिलो, सुभाषांनी हें अशे तरेचें सगळें हें करून दवरलें, तो एका रातीन गेलो. सो आतां तुमकां पर्याय आपूण दिता. कारण मगोचे जे आतां पर्यंत सरकारांतलो जो तांचो वांटो आसा किंवा सरकारांतलें तेंचें काम आसा तें तांच्या कोतान खूब सॅटिस्फॅक्टरी आसा आनी बरें आसा. सो शिरोड्यान जर आपणाक निवडून दिलो जाल्यार आपूण तुमकां आतां न्याय दिवपाक शकता. तेन्ना आपणाक तुमी निवडून दिया. आनी दुसरी गजाल अशी तुमी कितें म्हणटात की मांद्र्या पार्सेकर आपल्याक न्याय दी म्हणटा आनी शिरोड्या दीपक आपूण तुमकां न्याय दिता म्हणटा. सारकें अशी परिस्थिती एक्झॅक्टली. परत कशें जालां 80 पर्यंत 1980 पर्यंत मगोचो बालेकिल्लो शिरोडा. थंय मगोचे सायजेबल मतदार आसा जशे मांद्र्यांतय आसा, पण शिरोड्यांत चड आसा. आनी शिरोड्यांत दीपक आतां गेला, पण त्या पयलीं अभय प्रभू जो मगोचो थंयचो कार्यकर्तो ताणें खूब बऱ्यापैकी काम केलां. हय, बेतोडा आनी बाकीचो सगळो हो जो बेल्ट आसा तातूंत ताचें बऱ्यापैकी काम आसा. तो आतां अभय प्रभू दीपक ढवळीकरा बरोबर सक्रीय वावरता. आनी थंय कसलेच तरेची बंड ना किंवा थंय मगोत कसल्याच तरेचें कन्फ्युजन ना सांगपाचें म्हणल्यार. हे एक्चुअली तांच्या दृश्टीन म्हत्वाचें कित्याक दीपक फाटलो कॅन्डिडेट दीपक प्रभू आनी तो अभय प्रभू तो आसतनाय तो हेका सपोर्ट करता. सो ती मॅनेजमेंट तांणी पार्टी भितर बरी तो कितें ताणें कितें केलां की महादेवाक जेन्ना चान्स पडलो तेन्ना महादेवान दुर्लक्ष केलें आनी सुभाषाक जेन्ना तुमी परत निवडून दिलो तेन्ना सुभाषान हें अशे तरेचें राजकारण केलें. दॅट हॅज बिकम द नरेटिव्ह ऑफ द इलेक्शन. तूं लास्ट टायम आयिल्लो तेन्ना तुका डावट आशिल्लो दीपक ढवळीकर कॉन्टेस्ट करतलो काय ना म्हण. तू क्लियर जाला डावट काय? म्हजे कोतान हे सगळी जी पळय गेम आसा न्ही ही एक सामाजीक जे पळय कितें आमी सदां समीकरण म्हणटा ताच्या विरोधान आनी लोक इतले पिशे नासतात. MG पक्षा कडेन कांय वतान जरूर आसतली थंय आनी आसपाकूच जाय इतले वर्साची परंपरा. पूण 80 तांचो लास्ट कॅन्डिडेट आयिल्लो. फाटल्या हातून खूब गॅप आसा. नंबर 1 जें मडकय केलें तोच प्रयोग जर ढवळीकार बंधू शिरोडा करपाक सोदतात जाल्यार लोक सादूर जातले अशें म्हाका दिसता. शेवटी थंय भंडारी समाजाचो दीपक विल कॉन्टेस्ट. आय एम कन्विन्स दॅट दीपक इज गुड कॉन्टेस्ट 100%. नवीन जो विषय तयार जाला तो म्हापशेचो. आतां म्हापशा इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. एक आसा फ्रांसीस डिसोजाचो पूत आनी एक दुसरो आसा सुधीर कांदोळकार. तुमी कशें करून पळयता? म्हाका एका बीजेपीचे कार्यकर्त्यान बरें सांगलें लास्ट वीक की हे दोन कॅन्डिडेट आतां हातूंतलो काँग्रेसीचो कोण आनी बीजेपीचो कोण इतलेंच पळोवपाचें. म्हणजे जाका बीजेपीची तिकेट मेळटा दुसऱ्या काँग्रेसीची, दुसऱ्याक जर बीजेपीची मेळ्ळी पयल्याक काँग्रेसीची. सो यू ऑल्सो एनविसाज द सेम सिच्युएशन की म्हापशेकारां मुखार दोन पर्याय आसात, कोणाची तिकेट खंयची इतलेंच उरलां. आनी जाल्यार वॉट इज युअर थिंक की वॉट शूड बीजेपी लूक एट की दे शूड गो विथ फ्रांसीस डिसोजा सन काय इतली वर्सां कावन्सिलर आशिल्ले मनशाक एलिवेट करप? वॉट इज युअर थिंक? म्हापशाची न्हय परिस्थिती एक सांगता की अशी विचित्र आसा की राजकीय पक्षांची थंय चर्चा ना. थंय फक्त इंडिविज्युअल्सांची चड चर्चा आसा. म्हणजे जोशुआ आतां आयलो, सुधीर कांदोळकराचें नांव पयलींच्यान आसा.
मागीर आतां म्हणत जाल्यार तो विजय भिके आसा, फाटल्या फावटी ताणें इलेक्शन लढयल्ली, ऑफकोर्स तो खूब फाटी पडिल्लो. बाळू फडके आसा, तो MGPचो कॅन्डिडेट जाल्लो, तो ही इज ऑल्सो इंट्रस्टेड. सो ह्या हातून ऑफकोर्स मेन 2 कॅन्डिडेट जाले की आमचो फ्रांसीस डिसोजाच्या गैरहजेरीन अनुपस्थितीन आयदर सुधीर कांदोळकर का What is your suggestion? सजेशन दिवपी हांव कोण न्हय, पूण म्हाका दिसता कितें जाणा की ज्या तरेन सुधीर कांदोळकर भाजपा बरोबर आसा पयलीं पासून, फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां जेन्ना फ्रांसीस डिसोजाक तिकीट दितले काय ना, तो बरो नाशिल्लो, त्याची प्रकृती बरी ना, सो तो फाटी सरत जाल्यार सुधीर थंय BJPचो उमेदवार आसतलो. आनी ही हॅज बीन लॉयल टू BJP. ही जो खूब वर्सां पासून तो BJP बरोबर आसा, नगराध्यक्ष आशिल्लो. हे कन्सिडर जायत जाल्यार नॅचरल उमेदवारी भाजपाची सुधीर कांदोळकरा कडेन येवपाक जाय. पण आमचे भाजपा कडेन उदाहरणय आसा, जेन्ना माथानी गेलो तेन्ना रोखडोच एलिनाक उमेदवारी मेळ्ळी. की राजन बाब, वेळ सोंपता. म्हाका दिसता जोशुआ आतांच्या परिस्थितीत म्हाका चड स्ट्रॉंग दिसता. स्ट्रॉंग अशा खातीर दिसता की बाबूश डिसोजा हाणें म्हापशांत बऱ्यापैकी आपलो बेज, बऱ्यापैकी आपले मतदार आनी एक स्ट्रॉंग होल्ड आपलो एक कायम दवरलो निमण्या मेरेन. उपरांत हालींच तांचें हें जाल्या उपरांत भुरगोय तांचो नगरसेवक आसा, जोशुआ नगरसेवक आसा. आनी राजकारणांत एक बरी गजाल तांच्या बाबतींत जाल्या की फ्रांसीस डिसोजा हें जावचें दिवंगत जावच्या पयलीं ते राजकारणांत आसा, आयले यंग एजीचे. आता प्रॉपर करता तशी परिस्थिती ना. सुधीराचें अशें आसा की सुधीर हो तसो हार्डकोर BJPचो कार्यकर्तो म्हणून केन्नाच म्हापशांत वळखलो वचना. तो BJPच्या बरोबर आसा, BJPच्या वटेन आसा, पण हार्डकोर कार्यकर्तो न्ही. रुपेश कामत बाकी कितें आसूं, पूण BJPचो कार्यकर्तो म्हणून लोक ताका थंय वळखता. दुसरी गजाल, ताची पॉकेट्स कांय ठरावीक आसा, मरड बिरड ही जी हें आसा, पण जोशुआच्या बाबतींत तशें ना. जोशुआ पूर्ण तुम्ही म्हणटा एडवांटेज जोशुआ. राजू बाब, फायनल क्विकली. न्ही, आमी कितें सांगतले कोणाक तिकीट तुवें दियात, सांगपाचें. पूण तातूंत भितर सामाजीक गजाल सांगपा जाल्यार सुधीर कांदोळकराक सद्या तरी एक सिरियस कॅन्डिडेट म्हणून घेतात. जोशुआक अजून पर्यंत लोक सिरियस कॅन्डिडेट म्हणून घेनात. पूण जोशुआक तिकीट दिलें जाल्यार तांकां हे पयशे की सामाजीक समीकरण जे सादपाचें ते सादूं शकतले. कारण तो नाल्यार कॅन्डिडेट तो मॅसेज बरो वचचो ना. कारण गोंयांत भितर जवळ 4 इलेक्शन जातात. ओके, हांव इतल्याचेर थांबता. आमचे कडेन वेळ थोडो आशिल्लो, बट क्विकली प्रत्येक मतदारसंघ आमी एनालायज करपाचो प्रयत्न केला. तुम्ही आयले, इतली बरे तरेन मतां मारली. थँक्स अलॉट. पळयतो वाट प्रुडंट. नमस्कार.